शेता भाटांचो मालकी हक मेळचे खातीर मये वाठारांतले शेतकार आनी बागायतदार आता संघटीत जाल्यात। मालकी हक्का विशीं जारी केल्ली अधिसुचोवणी सरकारान फाटीं घेवची अशी मागणी मयेचे शेतकार आनी बागायतदारांनी केला। बिरेस्तारा दनपारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत ह्या लोकांनी आपली व्यथा मांडली। मयेच्या स्थलांतरीत मालमत्तेचो प्रश्न सोडोवपा खातीर 2014 वर्सा केल्ल्या स्वतंत्र कायद्यात सरकारान सुदारणा केल्या। नव्या सुदारणे प्रमाण लोकांक फकत 5000 चौकोन मीटर जागा मेळटली। ही बाब अन्यायकारक आशिल्ल्याचे सांगीत मयेकारांनी आंदोलनाचो इशारो दिला। 2021 एक अमेंडमेंट केले गेले आणि थंयसर जी जमीन जे लोकांची परत दिवपाक जाय जे टेनंट म्हणटा आमी तो टेनन्सी ऍक्ट 1964 पास जाला। आमी कायम म्हणटा की तो कायदो आमकां लाया, त्या कायद्यान्वये आमकां ही जमीन आमची आमकां दियात हे आमी पयलीं पासून मागता। 2021 परत अमेंडमेंट केले गेले आणि त्या प्रमाणे आमकां फक्त कोणाकडे जर 25,000 आसा ताका फक्त 10,000 दिवची, कोणाकडे जर 50,000 आसा तर ताका 10,000 दिवची अशें अमेंडमेंट केले गेले। आणि आता मेन जे ऑफिशियल गॅझेट येयल्लें आसा 2 मेक त्या प्रमाणे परत एका सेक्शनान अमेंडमेंट केले गेले आणि त्या प्रमाणे प्रत्येक जो मयाकारांकडे जी जमीन आसा ती फक्त 5,000 एकट्याक दिवची अशें नमूद केले गेले। सांगपाचो हेतू असो आसा की आमच्या मय हे शेतकी प्रधान गांव हांगासर बरेचशी कुटुंबां अशी आसात ती फक्त शेतीचेर अवलंबून आसा। जे काजी तांकां 3 म्हयन्याच्यो काजी आसता तेजेर पूर्ण वर्सभर ते जगतात आणि जर अशी परिस्थिती निर्माण केली की जर 5,000 काढून तांकां दिले तेंच्यांनी जगप कशें, तेंचे फुडें एम्पावरमेंट कशें जातलें, तेंचे भुरगे शिकतले कशें, तेंच्यांनी फुडें करप कितें, तेंचे फुडें आयुश्य कितें हो प्रश्न मयाकारांक पडलेलो आसा। आणि ताका लागून आमी सगळे मयाकार एकठे जाल्ले आसात। जे जे कोणाकडे शेती आसा किंवा काजी आसा किंवा बागायती आसा किंवा कासा आसा ते सगळे लोक एकठे जाल्ले आसात। आमच्या सरकाराकडे एकूच मागणी आसा की आमकां हे जे 5,000 तुम्ही हाडून दवरलेले आसा ते आमकां मान्य ना, जे नोटिफिकेशन काढलेले आहा ते आमकां मान्य ना। आमकां जो प्रिन्सिपल ऍक्ट आसा 2014 चो, ज्या प्रिन्सिपल ऍक्टान जो पेरंट ऍक्ट आसा त्या पेरंट ऍक्टा प्रमाणे जे मेन्शन केल्ले आसा पेरंट ऍक्टान की सरकार ही घेतली आणि सरकार ही परत त्या प्रमाणे ज्यांच्याकडे पोजेशन आसात, जे जे कोण त्यांच्याकडे ते ऑक्युपंट आसात तांकां ते परत दितले हे जे सांगलेले आसा आमकां त्या प्रमाणे तो ऍक्ट फुडें व्हेल्लो जाय आणि हे आमच्या मागणी सरकाराकडे आसा। डिमांडाकडे जर सरकारान दुर्लक्ष केलें जाल्यार तुमची स्टेप कितें आसतली? आमी कायदेशीर वयतले आणि जे जे करपाक जाय, कारण कशें आसा आमचें अशें आसा की एक पिढी आतां सोंपली, कितकी वर्सां म्हणून मयाकारांनी, कारण कशें आसा मयाकारांनी गोंय स्वतंत्र करपाक लागून सारखे फुडल्या पावंड्यार वचून लढाई लढलेली आसा। सो मयाकार अशें न्हू की भियाता जावं तशाचो विशय ना। आमकां कशें आसा सगळे सुरळीत आनी सरकाराक बरोबर घेवन करपाची अशी आमच्या मयाकारांची इच्छा आसा आणि ताका लागून आमचो प्रयत्न आसा आणि सरकारा कडेन मागणी आसा तो बेगींतल्या बेगीन प्रश्न सोडचो आणि असो गोंधळ निर्माण करचो न्ही जेणे करून लोकांक परत तुमी जाळून घालपाचो गोंधळ करचो न्ही। कारण ही आमी सुरवात पासून म्हणटा, मय कृती समितीन जितके आंदोलनां केली त्या बरोबर आमी सगळे आसलेले की जमीन मयेची ही मयाकारांची आणि ती मयाकारांकूच मेळपाक जाय आणि मयाकारांक हे पूर्ण स्वातंत्र्य मेळपाक जाय, हे आमचे मागणे आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।